पेडणे आगरवाडा वाठारांत मीठ व्यवसायाक धोको निर्माण जाला। ह्या वाठारांत आशिल्ली मानशेची दारां मोडिल्ल्यान खारें उदक मिठा घरांत घुसून मीठ वेवसायिकांक लुकसाण सोंसचें पडटा म्हणून थळाव्यांनी सांगलें। पळयात। पेडणे वाठारांत पारंपारीक मिठागरांचो वेवसाय थंयच्या थळाव्यांनी तिगोवन दवरला। मात आगरवाडा वाठारांत आशिल्ल्या मीठ वेवसायाक सध्या धोको निर्माण जाला। मीठ वेवसायिकांचेर संकश्ट आयला। ह्या वाठारांत आशिल्ल्या मानशेची दारां मोडिल्ल्यान खारें उदक मिठागरांत घुसून वेवसायिकांक लुकसाण सोंसचें पडटा। मानशेची दारां सारखी लायात म्हूण संबंदीत प्रशासनाक कळीत केल्ले अशें वेवसायिकांनी सांगले। ह्या वाठारांत आशिल्ल्यो चारूय मानशेची राखण केल्यार वेवसायाक सुरक्षीत जातले आनी धंदो बरो चलतलो म्हूण थळाव्या वेवसायिकांनी सांगले। मानशेचे दार मोडून पडल्या कारणान उदीक भितर भरले आणि ते आग्रानी येता आमचे। ओके। आमकां प्रॉब्लेम जाता। आमदाराक बी कोणाक कळयल्यात? ना त्याच्याबरोबर एका कळलं त्यांनी काल बॅगा लायल्ली, राती अचानक भरती वाढल्या कारणान ती बॅगा त्याची पडली। मी आयज ग्रामसभा आसलेली, थंय ठराव मांडलो की पंचायती फंडातून आमकां लोन दिया म्हणून। हे जाल्यात आमकां। आगरकरांक लॉस म्हणजे हे जे आता आगर सुकयल्यात पळय ते सुकून फायदो कांयच ना, कित्याक ते बांद आसा पळय ते बांद खंयसर ह्या पात्या जातलें उदक आनी तें उदक भितर गेल्या कारणान परत उदक ते आगरान वचून परत तांकां ते हे करचें पडटा, उदक भायर काडचें पडटलें। ताका लागून आमी सुद्दां विचे कडेन WRT कडेन मागलेलें, पेडणे ऑफिसान आमी आमचो ऑफिसर आसा ताका आमी फोन करून सांगलें की हे पोती आसा पळय ते लाय म्हणून। सो त्यांनी 4 दीस पयलीं लायल्ले, पूण काल पळयता जाल्यार हे सगळे पडले। आणि त्याच्या पयलीं सुद्दां आमी सांगलेलें की ही दारां आसा पळय दारां सारकी लाया। इवन दारां ही ह्याच मानशेची न्ही, हे आमकां हांगासर जवळ जवळ 4 मानशे आमकां लागतात। 4य मानशे जर प्रोटेक्ट करीत जाल्यार खंयसर तरी आमचे आगरकार खंयसर तरी सेफ जातले। ताका लागून तांकां मिठूय पडटलें आनी तेंचो तरी एक 3 म्हयन्याचो धंदो बरो चलतलो। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर निवृत्ती शिरोडकार।